लक्ष्मण चंद्रोजी हाच्या घरान आसा. हो लक्ष्मण आमचो भाव, हाचो 2 वर्सां जाली ताचो दुयेंत सांपडलो तो आनी ताचो पांय कट करचो पडलो. आनी पांय कट करून तो जायतो टायम हॉस्पिटलान आहलो. त्या टायमारूय आमच्या MLA सरान ताका मदत केली आनी ताचे नंतर ताका घरा हाडलो. घरा हाडून ताका आमी सदां विजीट ताका कसले फंक्शनाक आतां सर म्हणटा आमकां कार्ड दी ताका आकाश कंडिला गो आनी केन्नाय दुसऱ्या टायमार वयताले तेन्ना ताची परिस्थिती आमकां मातशी दुखापीत खंय जाली आनी तो घरा बसून असो रावना आयडल. पूण ताची मिसेसीक हेल्प करतालो गुंतपाक, फुलां गुंतपाक. ताची मिसीस बाजारांत फुलां विकता, सो ताका तो हेल्प करता. सो अशें करून मागीर म्हणटालो आपल्याक बाबा चलोवंक एक मातशें हें करतून आमी ते सराच्या कानार घातले, आमी पंचायतीच्या कानार घातले आनी अशें करून आमी आयज हांगा आसात. मागीर कंपनीक कॉन्टेक्ट केलो, ती आयली, ताचे मेजरमेंट घेतले आनी मागीर सराक तो एस्टिमेट कितें जाता तो सर आतां आमकां हेल्प करता, ताका पांय घालता. आपल्या हाजीर आहा आमचो फ्रेंड लक्ष्मण भाव. म्हाका उगडास येता तेजो. आमी धाकटे आसतना हिंगाच आसताले आनी चुन्ना आनी कांटा काडपाक ह्या वाटेसून वयर वचप आनी काजूचे बियो आनी हिंगा येवन मागीर सकला आमी ते सगळे वाटे घालताले. आयज आमच्या फ्रेंडाच्या घरा येयले आमी आनी ताका हेल्प करपा खातीर जो तेजो कॉस्ट आहा 1,70,000 पयलीं 20 दिला, अरावंड 1,90,000 फॉर द कॉस्मेटीक लेग. आनी एंडोलाइट इंडिया लिमिटेड ही कंपनी ताका करून ती दितली आनी आयज आमी हँड ओवर करपाक हो चॅक येयल्ले आहा 1,70,000 आनी वी विश हिम क्वीक रिकवरी आनी तो बरो जावचो, परतून आनी एकदां चलचो, आपल्या ओन पांयाचेर उबो रावचो आनी जो आदी तो काम करतालो तें काम परतून तेणें चालू करचें. ताका आमी फुडेंय हेल्प करतले. इफ नॉट गव्हर्मेंट स्कीम, इवन प्रायवेटली थ्रू CSR एक्टिविटी ताका बायक घेवन दिवपाक, 3 व्हिलर ती आमी ताका घेवन दिवपाक हेल्प करतले, सो दॅट ही कॅन मूव अरावंड. अशें ताका दिसोंक पारना. आनी अशे कितकेशेच आमचे गोंयांत लोक आसात जे वेदर दे आर तांकां त्रास जाता बिकॉज ऑफ वेदर दे आर डायबिटीक आनी तेंचो पांव कातरप जाता, वेदर दे आर एक्सिडंट विक्टिम्स तांकां त्रास जाता. असल्या सगल्यांक आमी हेल्प करपाक जाय, पंचायतीन हेल्प करपाक जाय, लायक मायंडेड पीपल आहा तेंच्यांनी हेल्प करपाक जाय, NGOन हेल्प करपाक जाय, नेबर्जान हेल्प करपाक जाय आनी तांकां जे कितें आमी कशें वागतात तशें तांकां वागपाक दिवपाक जाय. दे शूड नेवर फील दॅट आमी घरा रावचे आनी उरल्यांनी भोंवचें म्हणून. ताका केन्ना दिसलें की आपल्याक भायर वचपाक जाय, तेणें आपली गाडी स्टार्ट मारली गेलो, अशें तेजे मनान आसपाक जाय. सो आय विश हिम गूड रिकवरी आनी तेजें सगळें बरेंच जातलें. डोंट वरी, आमी सगळे तुज्या वांगडा आहा. सरान तुजो पांय दिवपाक तर तुमकां कितें म्हणपाचें आहा? ना म्हाका कशी आहा ती सरान हें केलें तें कितें जालें तुमच्या दुयेंसान तुमचो पांय तुमचो हें करचो पडलो? डायबिटीस जाल्ली आनी मागीर ते गँग्रीन जालें पांयान. सो पूर्ण एक पांय तुमचो हें करचो पडलो. तो वयरसून सकयलसून सगळो वयर 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 ते दियास वयर पावलो, वयरसून मागीर तो कातरलो. अच्छा. 4 ऑपरेशनां जालीं. तुमकां तेन्ना कितें म्हणून जालें? तुमी असो म्हणजे होप सोडलो ओ कितें अशें दिसलें त्या टायमार तुमकां? त्या टायमार ते पांयान हें काय जालें, उबी मदेंच तो आकाणो काडलेलो पयलो. मागीर तेजो वयर 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 तो कोंड गेली भितर, गाडी चलयतालो न्ही, कोंड गेली भितर तेन्ना म्हाका कळ्ळें ती वयर पासून हें जालो. एक्सरे काडलेलो, दोतोराक दाखयल्लो, एक्सरे काडलेलो. पयलीं प्रायवेट डॉक्टराक दाखयलें, प्रायवेट डॉक्टराक कडसून ते जायना जालें. रावो तो वयर वयर पावूंक लागलो, पांय बरो व्हडलो सुजलो.
मागीर बांबळे येयले ताका बांबळे ते म्हणूंक लागलो तुजो आतांच कापल्या बरो तो पांय वयर पावचे पयलीं हो बी रडोंक लागलो आनी म्हाकाय मागीर वायट दिसोंक लागलें हो आतां जर पांय गेलो जाल्यार तो कसो मागीर तेजें तें आख्खें हें जातलें हांव म्हटलें ट्राय कर म्हटलें वांटोवपाचो तो जायना जालो तो वयर पावलो मागीर तो डॉक्टर म्हणूंक लागलो एक तर कट करूंक जायो नाजाल्यार कोमान वयतलो हांगासून वयर पावले काय इट तें म्हणूंक लागलो मागीर तेणेन ते कट केलें तेणी कट करता आसतना ते तरी फुडें फुडें पावलेले ते कशें कशें तेंच्यांनी ऑपरेशन 2-3 फावटी ऑपरेशन करून इतल्या मेरेन आतां तेका हें जाला सारको इतल्या मेरेन डॉक्टरान डायबिटीची वखदां दिवन तेका सारको दवरला अच्छा आनी तो मेन म्हणजे ते टेन्शन घेयना आतां सद्या टेन्शन फ्री आहा ते तितून तो आहा मातसो नाजाल्यार टेन्शन बी घेतलो जाल्यार सारकोच जावपाचो हे सगळे आनी सर न्ही तेणी बी हेल्प भरपूर केला ते हितून आमचे मातशें बरी हेल्प मेळ्ळी हे सगळे जेन्ना घडले तेन्ना पंचायत फूल बॉडी येयली डेप्युटी सरपंच डॅनियल स्वता हांगासर येयल्ले स्वता मायकल सर हांगासर येयल्ले हे सगळे प्रोसिजर करून आयज तांकां जो एक पांय तांकां प्रोवायड केल्लो आसा कंपनी तर्फे आनी एक फंड दिल्लो आसा कितें सांगूंक सोदता हय खरेंच खूब आमकां हेल्प केलो तेणी बरें दिसता आमकां आनी सरा आसलो मनीस आमकां हेल्प करता तसलो बरो कहो दिसता आमकां सगळ्यांक जावो कहो आनी सरपंच सुद्दां आमकां आनी डेप्युटी सरपंच जेनियर तेणीन खूब फावटी आमकां हॉस्पिटलांत सुद्दां येयले मेळपाक सरूय आमकां खबर घेतालो मायकल सर